आयज आमकां सोशल वर्कर आनी प्लस बिजनेसमॅन एस टी डायस ताणें एक वॉच टावर डोनेट केल्लो आसा कोलवा पुलीस स्टेशनाक टू कीप अ विजील इन द कोलवा पुलीस स्टेशन जुरिडिक्शन स्पेशली ऑन बीच लायन. सो आमचे टुरिस्ट पुलीस बिचेर भोंवता फ्रॉम मोबर टू कावलोसी. फ्रॉम मोबर टू कावलोसी तुमी थंय येतात कोलवा बेतलवाटी सेनावटी वार्का वर्ली. सो खंयच्याय बिचीर आमी तो आतां पोस्ट करतले विथ द परमिशन. तो जालोर बिचार घालपा आशिल्ली न्ही तो जालोर बिचार घालपाक आसले ते पूण सम टेक्निकल प्रॉब्लेम लागून जालो ना काम. सो वी हॅव सेड यू डोनेट टू पुलीस स्टेशन. सो ही हॅड डोनेटेड टू अस एट पुलीस स्टेशन. सो आतां तुमी जो खंय दवरतले बेतल हय आमी आतां एक प्लेस काडटले आनी विथ परमिशन घालतले दवरतले आनी आतां ते आमचे ब्लेसिंग केल्ले आसा फादर पिटरान आनी ब्लेसिंग करून आमकां दिल्ले आसा. No, as to my understanding, the permission as I have taken it from Karman Varka Panchayat, because the Varka Panchayat as this Clarem guest house is in the Varka Panchayat. As a thing, I have just taken the permission from them. So I have no controversy to make anything on this part. It is totally my responsibility as to the safety of the society. I have donated to the Kolva police station.